आतां अशेंच सांत इनासाच्या जिवितान घडलें. देवान ताकाय दर्शन दिलें आनी आमी पळयलां कशे भशेन हें दर्शन घडलें ताका पळय तें. तो झुजांत सारको मोग्न आसलेलो तेन्ना ती तोफ आयली, ताचे पांय मोडले, ते मेरेन सान देव ताचे बरोबर उलोवंक लागलो. ताका पयलें समजोंक ना, पूण मागीर ताचे भावार्थाचे दोळे आनी कान उक्ते जाले आनी तो जेजूचें उतर, जेजूचें जिवीत नियाळोवंक लागलो. सांत भक्तांनी कशे भशेन ताका नियाळलो आनी तांचें जिवीत बदलोवन ते जिवंक लागले तें ताणें पळयलें. आनी ताच्या काळजांत ती उर्बा आयली, हांवें तसोच करतलो. ताणें तर केलां, म्हज्यानूय जाता. हांवें आतां जेजूचें उगम स्थान पळय आसा थंयसर वचोन हांव प्रेरणा घेतलो. आनी तेन्ना ते भशेन जाताले, ते वेगवेगळ्या सुवातींचेर वेताले. पूण म्हत्वाचो म्हणजे जेजूचो उगम स्थान. तर आतां तो स्पान्याक आसलेलो, मांद्रिजा म्हणटा पळय थंयसोच तो बार्सेलोना गेलो. बार्सेलोनाक ताका सांगलें, अरे तुजे तर पयशे आनी बिस्कुत्यो आनी खावपाक कांय ना जाल्यार ते घेवचे ना. पूण ताका फकत देवाचेर पातयेवन देव हें सगळें घडोवन हाडटलो म्हणून ही खात्री आसलेली. पूण हे ताका बेंगडायताले. तरी पूण ताणें थोडे पयशे घेतले, थोडी बिस्कुत्यो घेतल्यो. पूण बोटीर चडटाना ताणें कापतान सांगलें तुका येवंक जाता म्हणून. हें सगळें धरून बेश्टोच गेलो. आनी तेन्ना गेल्या उपरांत अशें घडलें की थंयसर खूब लोक आसलेलो. एक बायल आनी तिचें चेडूय आसलेलें, ती रोमाक येताली. म्हणटच मागीर ती इतालियाक आयल्या उपरांत ती प्रवास करूंक लागली. पांयान वाटेनूच वताली. आनी ती रातीक मागीर तांकां न्हिदचें पडलें. ती सगळीं जाणां ते भाशेन वताली. रातीक इतलो आवाज जालो की दोगांय जाणां ती माय आनी धूव भायर आसलेली आनी रडोंक लागली, व्हडल्यान बोबा मारूंक लागली. कित्याक एकलो चेडो तांच्या फाटल्यान लागलेलो. हाका इतलो राग आयलो, असलें आमी आतां करूंक फावना म्हणून सगळ्या जाणांक ताणें व्हडल्या उतरांनी उलयले. सगळे जाण भियेले आनी ती तेगाय जाणां रातचीच चलोंक लागली.